ही पळय अंकिताची मम्मी बिफोर डेथ जावच्या पयलीं. मूड ना रे अबे. मूड कित्याक ना? आयज मम्मीचो बर्थडे माझ्या. हॅपी बर्थडे डियर मॉम. देवान कितें हाडा एक काडून घेतल्यार न्हू देव दुसऱ्या दिता, पण न्हू आवय न्हू केन्नाच दिना. कसले चालू हा? तुम्ही कितें खातात रे? पट्टू पाडू तो ए कितें रे? तो उठ मग चल. आयज मूड ना रे अबे. मूड कित्याक ना? आयज मम्मीचो बर्थडे माझ्या. कोणाचो? मम्मीचो. मम्मीचो बर्थडे आयल्यार मूड कित्याक ना? मम्मीचो बर्थडे आयल्यार मूड आनीक आसूंक जाय. मूड ना म्हाजो. हा? मूड ना. आमी सेलिब्रेट करया मग. चल मग केक कट करया बरी ल्हान भुरग्यां वांगडा आवयच्या बर्थडेची तुज्या. बरें तर. बरी केक करया, धाकट्या भुरग्यांक दिवया. ओके. चल उठ चल. उठ्ठा. सो गायज तुमकां तर खबरूच आहा न्हू, आयज जावन आसा म्हाज्या मम्मीचो बर्थडे आनी आमी एक धाकटुलीशी केक हाडलेली आसा सेलिब्रेट करपाक तिचो बर्थडे. पळयात गायज, केक हाडलेली आसा आमी हेंच्या वांगडा कटिंग करपाक. ओके. सो आक तुज्या आवयचो बर्थडे आयज. सारकें मगो? कितें? सो आयज आमच्या वांगडा आसली जाल्यार आमी बरें सेलिब्रेट करूंक पावतले आसले. हा आवडटा न्ही. आनी आयज तुजी मम्मी हांगा आसली जाल्यार तूं आमच्या वांगडा सेलिब्रेट करतले आसले. सॉरी, तुजी आवय तूं सगळीं जाणां आमी हे ल्हान भुरगे सगळे सेलिब्रेट करतले आसले. सारकें न्हू? पण आसूं चल. एनीथींग इज बेटर दॅन नथींग. कितें जालें देवाचे कृपेन आयज खंय तरी तूं इन अ गुड बरे हेचेर आसा आनी यू आर डुईंग ग्रेट इन लायफ. आवय वरसून पळोवन तुका सारकी हॅपी आसतली. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. ओके. इमोशनल टॉक्स लेटर. लेट्स कट द केक. सारकें न्हू? सो गायज आतां आमी हाडलेली आसा केक अंकिताच्या आवयच्या बर्थडेची. ओके. आनी तुमकां खरें सांगता, जेन्ना ती सारकी आसली अंकिताची आवय खबर आसा तेन्ना न्हू आमी न्हू एक गाडी हाडलेली, सेकंड हँड गाडी घेतलेली हांवें अंकिताक. ओके. आनी दॅट मुवमेंट वॉज रियली कितें म्हणटा पळय तें आवटस्टँडींग सारको. एक गाडी अंकिताचेर पयल्या दिसा फर्स्ट टायम येयल्लेली आनी इट वॉज अमेझींग. आनी आमी ती क्लीप न्हू आजून दवरल्या. तुमच्या मुखार ती क्लीप घालता, पळयात तुमी. ओके. मॅनी इयर्स बॅक. ही अंकिताची मम्मी जेन्ना ती आमच्या वांगडा आसली तेन्नाची व्हिडिओ ही. व्हेरी इमोशनल मुवमेंट मेमरीज आसा. ही गाडी आजून आसा आमचे कडेन. बट आयज मणीसूच ना दारान. जेन्ना आमी गाडी घेतलेली पळय तेन्ना. बट आयज सद्या ती ना आनी आयज आमची 2 दिसांनी आरेक्सूय येवपाची आसा. फिलींग गूड आनी फिलींग बॅड. गूड म्हटल्यार गाडी येता आनी फिलींग बॅड म्हटल्यार गाडी पळोवपीच ना घरान, जाल्यार कितें फायदो. सारकें न्हू? बट स्टील चला केक कट करया आमी. इमोशनल टॉक्स लेटर. मातशें लागीं रावा मरे. खंय वयतात तुमी? रेसिंगेंग? हे पळय केक हाडल्या केक. हॅपी बर्थडे मॉम इन हेवन. चला कट करा. लागीं राव मरे भावानो. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डियर मॉम. हॅपी बर्थडे टू यू. अरे वा. हय. चल चल कितें करया सांग. हे आतां केक धाकटुली कट करया सगळ्यांक आनी सगळ्या भुरग्यांक आमच्या दिवया. कितें म्हणटा? सारकें न्हू? कितें रॉंग म्हटलें हांवें? उठा उठा. थैंक यू. अरे ये नहीं चाहिए. ले खा. ओके कट कर आगचो. सो बरें दिसना पळय कोणाची केक आनी तोच मनीस संवसारांत ना. बट स्टील कितें करया. केकूय कट करूंक येना मगो तुका न्हू. अशी केक कापल्या गो तेंची गांठयां भाशेन. जब नजर. ये किसका है? ये दीदी का है. ये दीदी आपका है.
अरे वा. तुम लोगों का पहले दे दो. हांवें पळय 2 पीस घेतले. आय डोंट नो म्हाका आयज रूच येयली पोनी मँगो केक. खाऊ मरे हांव. हाँ. कुछ तर प्रॉब्लम नाही आहे मरे. नहीं शुअर मरे. ये किसका है प्लेट? किसका भी हो चला 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 खाया. आपके लिए चला चला खाया खाया खाया. चला चला खाया खाया खाया. चला खा चल. खाएंगे मरे खाएंगे मरे. बुल्लॉट राइडर. वो किधर गई वो किधर गई. ये आज गाली मार रही थी. इसको मेरे से मार पड़ी है. और करेगी वो नहीं करेगी. तो टेंशन है ना बाबड़ा. चल चल खोल रहे कर रहे. खोल के रख. हाँ ऐसे खोल के रख. इसमें क्या है. पुरी है. सो गाईज आयज अंकितान लहान लहान भुरग्यांक आपणाच्या मम्मीच्या बर्थडेची पार्टी दिल्या न्हू हा. हा गाईज कॉफी पियाता पळय बरे दिसा बऱ्या दिवसानं म्हणून. म्हणून गरम गरम कॉफी घेतल्या. खयात कॉफी घेतल्या चहा न्हू पडल्या कॉलराचे. हो मरे जल्दी. वयस तुम्ही पोवू शकता आम्ही आयज न्हू देवळाचे मातशें फंक्शन आहा म्हणून आमी वॅज केला सगळे. सो पुरी आसा हांगासर पळय भाजी आसा चटणी आसा आनी हे पळय भुरगे पळय कशे खातात ते सगळे पुरयो बिरयो मेरे को दे चमच दे. हय पळय कसले चालू आहा. तुम्ही कितें खातात रे. पट्टू पाडू देखा रे पाडू का प्लेट दिका रे विवेक. हे पळय हे पाडू केला आमचे भटजी कडल्यान करून घेतला आमी. सो लहान लहान भुरग्यांक चालू आहा पळय. चला काय चला 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 खा चल वचो. आयज 31st आयज आमी 31स्टाक व्हिडिओ काडटा ही. बट आयज न्यू इयर जाल्लो आसा. आयज 1 तारीख आनी सगळ्यांच्या घरान हॅपिनस आसा. थोड्यांच्या घरान दुख्ख आसा. खूब जाणांचे एक्सिडंट जाले. मॅनी पीपल लॉस्ट देयर लायफ. तशेंच अंकिताची लायफ अलग आसा. तेच्या आवयचो बर्थडे बट सेलिब्रेट करतले जाल्यार आवयत ना. कितें म्हणूंक सोदता तूं. हय मेन थिंग आयज कितें आहा नाय म्हाज्या मम्मान न्हू म्हाका इतलें स्ट्रॉंग केल्लेलें आसा आनी आयज ती इतली खोशी जाता आसतली वयरसून पळोवन की म्हाज्या वांगडा इतली फॅमिली आसा इतली फॅमिली जोडलेली आसा म्हणून. देवान कितें आहा एक काडून घेतल्यार न्हू देव दुसऱ्या दिता पण न्हू आवय न्हू केन्नाच दिना. मेन थिंग लोक अशें म्हणटा की टेन्शन घेवं नाका आपूण तुज्या वांगडा सदांच आसा. फॅमिली म्हणटली परत आनीक फ्रेंड्स म्हणटले पण कोणूच न्हू मनीस सदांच आसाना आवय शिवाय. जेन्ना कोण आतां डिफिकल्टीन आसता हांव समज त्रासान पडले जाल्यार पयली उबी रावपी आसतली आवयत. सीक पडले जाल्यार पयली उबी रावपी आसतली आवयत. आतां पळय तुमकां म्हाजेंच सांगता इतलें हांव त्या दिसा सीक आसलें जाणां गायज पण कितें आहा म्हाकाच न्हू रांदून जेवचें पडटालें उदकान हात घालचे पडटा. त्या खातीर न्हू म्हाज्या पोटान 2 अन्नाचे गोटे सुद्दां वचोंक ना म्हणून हांव आनीक सीक पडलें. सो प्लीज तुमच्या घरान तुमची मम्मी डॅडी आसा जाल्यार प्लीज तेंचो न्हू जाता तितलो व्हॅल्यू करात न्हू हांवें. पळय गायज कितें आसा जाणा तुमकां खरें सांगता वेन इट कम्स टू पेरंट्स नॉट मी नॉट अंकिता एवरीबडी इज इमोशनल खंयसरी तांकां अशें दिसता फील जाता. थोडेच लोक आसता कालच्या कॉमेंटा बद्दल मेल्या पुरो अशें तशें थोडे लोक आसता. बट कितें आसा आय स्टील रिमेंबर जेन्ना अंकिताची मम्मी आसली हांव हांगासर येतालो आनी म्हाका ती चिकन करून दिताली बिरयाणी करून दिताली खीर करून दिताली. म्हाजी फेवरेट डिशीज आसा पळय ते करून दिताली आनी हांव एक दीस तरी येयना 1-2 दीस येवंक ना जाल्यार हाका विचारताली कितें जालें गो झगाडलो काय कितें झगाडलो काय कितें न्हू गो. सो त्यो मेमरीज उगडास येता. आनी तुमकां हांवें घातल्या आसतली व्हिडिओ प्रिवियस ह्याच व्लॉगान आमी गाडी हाडलेली तेन्ना नेवी. सो पळोवंक ना जाल्यार परत हांगासर घालता. सो पळय ती एक इमोशनल हे कसो थोडे त्यो पयलीं आसली हांगासर दारान आनी आयज ना. आनी कोणाच्या घरान अशें सिच्युएशन आसा तांकांच खबर आसा. कोणाची मम्मी ना डॅडी ना आनी पार्टी करपाक कशी दिसना बर्थडे सेलिब्रेट करपाचो कसो दिसना. कोण लग्न जावन गेली जाल्यार आवय बापूय ना जाल्यार अलग दिसता. आवय आसची खंय दिसता बापूय आसचो कसो दिसता. सो
जाणा आय कॅन फील दॅट हांव खूब इमोशनल जाल्लो आयज सारको बट तुमच्या मुखार म्हाका तसो दाखोवपाक नाका म्हाका हांव ऑलवेज तुमच्या मुखार स्ट्रॉंग रावपाक सोदता कित्याक म्हाका खूब भुरगे पळयतात ल्हान ल्हान भुरगे ल्हान व्हडले जाणटे पळयतात थोडे ओल्ड एज होमांतल्यान व्हिडियोज पळयता थोडे आनी खंयसून पळयता तांकां व्हिडियो पळयले काय तांकां टेन्शन बी स्ट्रॉंग जाता सो इमोशनल हे करून दोळ्यान दुखां बीन येवन हांव तर ही व्हिडियो करीत जाल्यार इट वील बी नॉट फेअर बट टुडे इज रियली सॅड मुमेंट फॉर मी बट कितें करूं जेन्ना हांव अंकिता वांगडा फर्स्ट टायम हांगा हेच्या दारार येतालो म्हाका दिसता हेजी आवय म्हाका फक्त एक 5-6 म्हयने मेळ्ळ्या न्हू हय म्हणजे स्टार्टींग 5 months म्हाका ती गावल्या तेज्या वयर ना तिच्या वांगडा केन्ना बर्थडे सेलिब्रेट करूंक ना तिच्या वांगडा केन्ना चवथ सेलिब्रेट करूंक ना हांवें दिवाळी करूंक ना केन्ना अशी कसलेच बरे सणा परबो करूंक ना बट केन्नाय हांगा येयलो काय म्हाका कितें बरें बरें करून दिवप तिका हांव वाज हाडप त्रास करतालो फकाणां करी सो तें सगळें उगडास येता बट जाणा आयज केक कट करी केक हाडली आमी अंकिता म्हणटाले नाका म्हाका हे टॉपिकार उलोवपाचें नाका हांवें म्हटलें आसूं भायर सर उठ दीस इज रियलिटी दीस इज लायफ आनी गायज तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदता स्पेशली चेडवांक तुमच्या घरान तर आवय बापूय ना न्हू ऑलवेज फायंड अ रायट पार्टनर तर रॉंग मेळ्ळो न्हू तुमची लायफ पिड्यार ओके तुमची लायफ डेफिनेटली पिड्यार लोक न्हू आवय बापूय म्हणजे बॅकबोन घराचो आसता पळय तेन्ना एक अलग नजरेन पळयतात चेडवांक आनी जेन्ना आवय बापूय आसना घरान दादलो मनीस आवय मनीस ना जाल्यार त्याच चेडवाक तीच लोक अलग नजरेन पळयतात सो गायज तुमकां माझी स्टोरी सांगता माझ्या मम्मीक न्हू वचोन म्हणजे एक्सपायर्ड जावन 15 दीस सुद्दां जावंक नासले आनी आमच्याच नेबरान म्हाजो नंबर काडून दुसऱ्या भुरग्यांक दिल्लो एका फोन मार म्हणून हय आमच्या एका नेबरान हांगासरलो ओके घाटी मामा आंध्र प्रदेशाचो तो हांगा येवन सेटल जाला ओके काडलो आनी नंबर काडलो आनी दिलो कोणाक ओके आनी फालतू रे म्हणून फोन मार हेका त्रास कर हेका आनी थँक गॉड आमी तुका मातशी स्ट्रॉंग आमी फाटी हे करूंक ना आमी सोमतो घातलो भितर व्हरून उडयलो धरून पुलीस स्टेशनार आनी दॅट टायम जिबा दळवी आमचो DYSP खूब सपोर्ट केला आमकां एक कॉल ओके लेट नायट एक कॉल सर अशें जालें यो म्हूण लागलो पुलीस स्टेशनान आपूण पळयता हांव पळयता कितें आहा तें ताका भितर उडयलो सो अशें बरे मनीस लायफान येयल्या बरे वायटूय येयल्या आनी बरे मनीस खूब बरे मनीस रियलिटी चॅक दिलो काय वायटूय जाल्लेले आसा सो दीस इज पार्ट ऑफ लायफ गायज हांव कितें सांगूंक सोदता तुमकां जे चेडवांक घरान आवय बापूय ना प्लीज बी स्ट्रॉंग खंयच्या चेड्याक स्पेशली ट्रस्ट करूं नाका तुमी म्हणटले खंयच्या चेड्याक कित्याक खंयच्या चेडवाकूच कित्याक ना ही मॅसेज स्पेशली टू दोज वुमन्स जेंकां आवय बापूय ना आनी ती चिंततात बाबा आपणाचे फ्रेंड आपणाक पावतले जाल्यार तुमी खंय तरी चुकता अशे इन्सिडेंट हांवें आनी अंकितान पळयलेले आसा आमच्या लायफान तुमी रिग्रेट करतली तुमकां सो प्लीज पार्टनर 10 फावटी चिंता बाबा फोंडान घालतलो भुरगो आयज काल चेड्यांक फक्त चेडवां वांगडा कितें जाय आसता तें तुमकां सांगपाची गरज ना सिन्सियर बॉयफ्रेंड अ सिन्सियर लायफ पार्टनर वील नेवर वेस्ट हीज टायम फुडें सरतलो आनी फुडली कार्या करतलो लग्न जातलो आनी कितें काजार जातलो बट आमच्या इन आ केस इट इज टोटली डिफरंट आमी मातशी पांयार आनी उबी रावंक सोदता आमी आमचे ड्रिम्स कंप्लीट करूंक सोदता आमची एम आसा ती कंप्लीट करूंक सोदता वी हॅव लायफ मागीर रिग्रेट नाका तशें काजार जालो लग्न जालो हेका रिग्रेट म्हणिना काजार जालो लग्न जालो हेका रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ओके हेजी आवय आसलेली आयज पळोवपाक जाल्यार अलग आसतालें
गायज हांवें तुमकां खरें सांगता, हांवें तुमकां खूबदां सांगलां, डू गूड, नोबडी वील रिमेंबर यू. बट तुमच्या हातीन पडलेलो ग्लास कोणाक लागलो आनी तेका तर हांगा कातारलो, तुमकां आख्खो जग उगडास धरतलो की तूं तो भुरगो मरे ग्लास फोडलेलो आनी हाका लागलेलो तो भुरगो मरे तूं, तें भुरगें मुगो तूं, धाकटुली स्कर्ट घालून भोंवता तें तूं मुगो. पण ते कितें बरें कार्य करता तें कोणूच पळोवंक वयचो ना. सो ह्या खातीर तुमकां सांगता, बरें रावा. ओके. आनी आयज पळय तेजी पेरंट्स ना, आवय ना, बापूय ना, कोणूच ना. आनी अशें न्हू अंकिताक फॅमिली ना म्हणून ना, तांकां खूब फॅमिली आसा, तेजी खूब व्हडली फॅमिली आसा, पण एकूय आयज दारार ना हांगासर. एकूय मनीस ना बाबा तुजी लायफ कशी आहा, कशें आहा तूं आपणाचे भाची जावं वॉट एवर इट इज, तूं कशें आसा कोण ना. नोबडी इज देयर, नोबडी इज इंटरफियरिंग, नोबडी केअर्स अबाउट एनीथींग. मरो नाल्यार कितें जावं, अशी खूब गजाली आसा सांगपाक कशें दिसता, पण थोड्यांचे इगो हर्ट जातलो, स्पेशली हेंच्या सांगपाक आनी नाका न्हू तशें. सो इट्स अ इमोशनल मुमेंट. हेज्या वांगडा गाडयेर बसोन वयताली ती आहा गो व्हिडिओ बीन तुजे कडेन ना दिसता न्हू. ना हेज्या गाडयेर फाटल्यान बसताली अंकिताच्या, आनी हांगाल्यान ती पिक्चराक पासून वयताली पोरवरी, मॉल दी गोवान बीन न्हू अशी सुकूरसून वयताली, थंय गाडी लायताली, मुवीक बीन वयताली वांगडा दोगांत. हांव न्हू दोगांत मुवीक वयताली, मुवीकसून घरा येताली, हांगासर भोंवताली सगळ्याक टू व्हिलर घेवन. इट वॉज बेस्ट. येदें हें न्हू हें, आनी ते पांय पावनासले गाडयेर तशेंच घेवन भोंवताले. सो पळोवपाकूय बरें दिसतालें. बट कितें करया, देवान एक हात आसलो ते तकलेर तोय काडून येलो. ओके. आमी देवाक वायट म्हणया नाका, कितें देव करता तो बऱ्याकूच करता. आनी तेजी आवय खंय तरी एक्सपायर जाली आनी हांव जसो आसलो तसो हांव आयज ना. आय वॉज व्हेरी रफ, सारको खूब रफ इन सेन्स, गाडी फास्ट चलोवप, मस्ती करप, बायक स्टंटींग, आनी खूब सजमयलो अंकिताक म्हाका. आयज आपणा वांगडा कोण ना, तुका कितें जाय जाल्यार आपणाक कोण पळयतलो. सो तेचितले लायफ टूक अ यू टर्न. ओके. हें तुमकां खरें सांगता, खूब जाण लायफान तुमच्या येतले हांव तुजो भाव कसो मरे, हांव तुजी भयण कशी मरे, आनी एक दीस तोच आस्तीन का साप कसो चावन वयतलो. सो केन्ना कोणाचेर ट्रस्ट करूं नाका. डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन की हो म्हाजो फ्रेंड, हो म्हाजो भाव, कोण ना. ओके. थोडे दिसांक ते थोडे दिन का चान्नी तशें. सो हेंच सांगपाक सोदी तुमकां. आनी परत एकदा न्यू इयराची हुनहुनीत परबी. आयज खरेंच कांय ना उलोवपाक, बट या दीस इज रियलिटी. आयज बर्थडे कोणाचो सेलिब्रेट केलो तोच ना घरान, कितें म्हणटलें. आनी या बाय बाय. लायक शेअर सबस्क्रायब कर न्हू हय, कितें म्हणटा. लायक शेअर आयज सबस्क्रायब खूब करा. रडटाले उदोवसून. आयज तेजो मुडूच ना खंय कितेंच करपाचें. आयज सकाळीं आमी सकयल केक कट केल्या भुरग्यां वांगडा, मागीर वयर येयली आनी तशींच आमी घरातूच आसा. खंय पार्टी बिटी कांय ना, आमकां ते पार्टीज ना. म्हाजो खंय पार्टीक बिटीक आहा जाल्यार फोटो मारून धाडचो म्हाका, तेच्या पार्टीक ना. बाय बाय.